फाटले 2-3 दीस जाले सोशल मिडियाचेर एक व्हिडिओ व्हायरल जाला। हातूंत गुरुदास नांवाच्या तरणाट्यान बानोडा पंचायतीत कोणूच स्टाफ नाशिल्ल्याचे व्हिडिओंत कैद केल्ले। ह्या संदर्भात पंचायत मंत्र्यान बानोडा पंचायती कडेन रिपोर्ट मागला आनी अशी घडणूक दुसऱ्या पंचायतींनी घडची न्हय म्हण शिटकावणी दिल्या। आरडेक्स गोवा खातीर दाबोळेच्यान जॉन डिसिल्वा। हांव आतांच बानोड्या पंचायतीन हांगा लेटर एक इनवर्ट करपाक गेलो, तर म्हाका हांगा अशें दिसून येयलें की आमच्या बानोड्या पंचायतीक कोणूच स्टाफ ना। तुमी मुद्दम पळोवपाक शकतात। पळय दी, ही आमची बानोड्या ग्रामपंचायत आनी बानोड्या ग्रामपंचायती आमी भितर वयता। जसो हांव आनी म्हाजो इश्ट विजयेश नायक हे लेटर दिवपाक गेल्ले, ते टायमार हांगा बानोड्या पंचायतीक कोण ना। ही जागा बानोड्या भितर सरता थंय ही जागा लेटर इनवर्ट करतल्याची कोण ना। फुडें या, पळयात टायम पळयात, हो जाले 4 जाल्यात। हे कॅबिन सरपंचाचे, हे कॅबिनान सरपंचाच्या खुर्चेर कोण ना, सरपंचाच्या सायडीच्या खुर्चेर कोण ना। पळयात, हे कॅबिन सेक्रेटरीचें, दार बंद। आतां हांव तुमकां मुद्दम सांगपाक सोदतां, हो आमच्या बानोड्या पंचायतीचो फटिंगपणाचो बाजार। लायटी चालू, फॅन चालू, पूण मनीस ना। चल्लां कितें? लायटी चालू, फॅन चालू, मनीस ना। हें कितें? खर्च कोणाचो? ही बानोडा पंचायत ही लोकांची न्हू। हांव मागता बाब प्रसिद्ध नायक, आमच्या फोंडेचे व्हिडिओ, तेणेन हे बानोड्या पंचायतीन सकयल लक्ष घालचें आनी हो वेव्हार पळयचो। आनी हांव तशेंच गोंय राज्याचे आमचे पंचायत मिनिस्टर माविन गुदिन्हो कडेन मागता की तेणेन हे पंचायतीन लक्ष घालचें आनी हे पंचायतीचो काळो बाजार जो चलयला। आयज हे पळय लोक हांगा इनवर्ट करपाक भरपूर जाण येयले, पूण हांगा मनीसूच ना। लोकांनी वचपाचें कोणा कडेन, लेटर इनवर्ट करपाचें कोणा कडेन? हें चल्लां कितें? हो म्हाका सगळे जनतेक आनी अख्ख्या गोंयच्या जनतेक हो एक प्रश्न आसा। Directorate of Panchayat has already asked for a report. My director has already asked for a report. When we get the report, we will be initiating whatever action that is necessary. But what? So that to see that such things do not happen in other panchayat, we will be taking due care. I'm getting.